नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्रायम बुलेटिनान तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. गोंयचे मायनिंग सुरू जाल्यार लोखंडां मीन निर्गत करपी गोंय घडये उरतलें एकूच राज्य. फिमीक हुस्को. निर्गत 62% पडपाचो अदमास. मायनिंग बंदच उरल्यार विक्रमी उणाव. पळयात रिपोर्ट. मडगांवां धरला ते गोंयांत गाडयो फोडून चोरपी मोठे गँग. चोरयेचे पयशे घालताले चेन्नयच्या एक्सिस बँकेच्या एटीएमांत. गोंयांतले कितलेशेच केशींनी हात. पणजे 3 चोरयांचो लागू येता निकाल. अंदूचे पयले चार्टर्ड विमान 190 रशियन टुरिस्टांक घेवन देंवता मंगळारा फांतोडेर दाबोळे. 17 ऑक्टोबराक शेक वाटप. फ्लायिंग स्क्वॉडांतल्यान पर्यटन अधिकाऱ्यांक मेळटले कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार. सडा सब जेलींत आशिल्ल्या आरोपीन केली आत्महत्या. मेडिकलाचे बिल्डिंगेवेल्यान 3रे मजल्यावेल्यान मारली उडी. आगटाक सोंपलो. गदम सारंगाचेर आशिल्लो खुनाचो आरोप. आणि रॅन्टी मार्टिन्साच्या सुवातीचेर आपूण खेळचो ना. आपूण स्ट्रायकर न्ही. रॅन्टीची सुवात घेवंक शकचो ना. डेम्पोक खेळपी आर्सेनलाचो आदलो खेळगडो रोहन रिकेट्सान केलें स्पश्ट. खबरो विस्तारान. गोंयच्यान लोखंडां मीन निर्गत सुरू जाली जाल्यार भारतान लोखंडां मीन निर्गत करपी गोंय घडये एकूच राज्य उरतलें. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीजाचे महासचिवान हें मत उक्तायलां. भारतांतल्यान जावपी वट्ट मीन निर्गत 45 दशलक्ष टनां मेरेन पडपाचो अदमास आसा. फाटल्या वर्सा 117 दशलक्ष टन निर्गत जाल्ली, म्हणजे जवळ जवळ 62% उणी. मात गोंयच्यान मीन निर्गत सुरू जाली ना जाल्यार आज मेरेन केन्नाच पडली ना इतली निर्गत पडटली. पळयात रिपोर्ट. सरकार फाटली 2-3 वर्सां जालीं मिनावयले रॉयल्टींतल्यान 600 ते 800 कोटी जोडटा. अंदू बजेटांत सरकारान 900 कोटींचो अदमास केल्लो. मात मायनिंग बंदीक लागून तें गणीत गडबडलां. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान सध्या गोंयचे 93 मायनिंग लिजाचे सी स्थगीत दवरल्यात. फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीन हाचेर हुस्को उक्तायला. फिमीचो महासचिव म्हणटा, गोंय धाकलें आशिल्ल्यान खणीवयल्यान बंदरा मेरेन मीन निर्गत करपाक व्हडलोसो येरादारी खर्च जायना. हाका लागून आमी गोंयचे निर्गतीचेर भिस्त दवरून आशिल्ले. पूण सध्या गोंयचे मायनिंगाचेर बंदी आशिल्ल्यान निर्गत पडटली. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालया कडच्यान खणीच्या लिजांचे पर्यावरण हरकत ना दाखले फुडल्या 1-2 म्हयन्यां भितर मेळोवप गोंयच्या मिनेरांक शक्य जालें ना जाल्यार भारतांतली लोखंडां मीन निर्गत आतां मेरेन केन्नाच जाली ना इतली उणी आसतली. भारतांतल्यान जावपी मीन निर्गतींत गोंयचो वांटो 65%. पयल्या 3 म्हयन्यांत निर्गत 45% पडल्या. पोरूच्या 21 दशलक्ष टनां वयल्यान 12 दशलक्ष टनां मेरेन देंवल्या, म्हणजे 38% उणें. फिमीचो महासचिव म्हणटा, मीन निर्गत आतां परवडना. मिनावयली निर्गत ड्युटी 30% वाडयल्या. ते शिवाय रेल्वे देशी आनी निर्गतीचे मिनाचो प्रेस मतींत घेवन रेल्वे भाडें लायता. कर्नाटकांतल्या मायनिंग बंदीक लागून परिस्थिती आनीक वायट जाल्या. इतल्यान जावंक ना. मिनाचो प्रेसय सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारांत पडला. सध्या लोखंडां मिनाचो प्रेस आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत $100 सकयल देंवला. पोरू तो सरासरी $150 मेरेन आशिल्लो. म्हणजे मिनाचो प्रेस टना फाटल्यान 35% पडला. उद्योजक सांगतात त्या प्रमाण गोंयचें मीन निर्गत उणें जायत चल्लां. मिनाचो प्रेसय पडटा. हाका लागून गोंयच्यान उणे ग्रेडीचें मीन घेवच्या परस चीनांतले ट्रेडर बऱ्या ग्रेडीचें मीन घेवंक शकतात. कारण प्रेस पडिल्ल्यान तें तांकां आतां परवडटलें. गोंयची मीन निर्गत चालू जाली तरीकय भारतांतल्यान जावपी वट्ट लोखंडां मिनाची निर्गत सुमार 62% पडटली, असो अदमास फिमीन उक्तायला. आतां गोंयचें मायनिंग बंद जाल्ल्यान आनी मायनिंग लिजाचे ईसी स्थगीत केल्ल्यान अंदूची मीन निर्गत आयज मेरेन केन्नाच जाली ना इतली उणें जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. मडगांवां धरला ते गोंयांत गाडयो फोडून चोरपी मोठे गँग. मडगांवच्या पुलिसांनी धरिल्ले 3 चोर चोरयेचे पयशे एक्सिस बँकेचे एटीएम वापरून आपल्या खात्यान घालताले. चेन्नयच्या एक्सिस बँकेत ताणें अकावंट उगडिल्लो.
गोंयांतल्या बऱ्याचशा गाडयो फोडपाच्या चोरयांनी ते घुसपल्यात हे तांचे चौकशेन उक्ताडार आयला. पणजेच्याच 3 केशींनी घुसपल्ल्याचो दुबाव पणजे पुलिशेक आसा. फुडल्या कांय दिसांत पणजे पुलीस तांकां ताब्यात घेवपाचे आसा. पळयात रिपोर्ट. मडगांव पुलिसांनी अटक केल्ले 3 जाण चोर चोरिल्लो पयसो सरळ आपल्या ॲक्सिस बँकेच्या खात्यांत घालताले तशें तपासांत उक्ताडार आयला. चोरी करपाक जशे ते भाड्याच्यो गाडयो वापरताले तशेंच ॲक्सिस बँकेच्या ATMांतल्यान ते सगळो पयसो आपल्या खात्याचेर घालताले. तशें केल्यार पॅन कार्ड सारकेल्या गजालीची गरज ना. ATMाच्या नेमाक लागून एका वेळार ते फकत 49,000 रुपया ATMांतल्यान खात्यार घालताले. हे तिगूय चोर मेळिल्ल्यान गोंयांतल्या बरेचशे गाडयो फोडून केल्ल्या चोरयांचे केसींचो तपास लागपाचो आसा. गोंयांत जाल्ल्या असल्या प्रकारच्या चोरयांनी हेच चोर शामील आसूंये असो अदमास पुलिसांक लागला. पणजे पुलिसेकडच्या 3 केसींनी तांचो हात आसा अशी खबर पुलीस सुत्रांकडच्यान मेळ्ळ्या. पणजेच्यो केसी: नवतारा हॉटेला कडेन गाडी फोडून चोरिल्ले 3 लाख रुपया, पाट्यार गाडयेंतल्यान चोरिल्ले 65,000 रुपया, पुणे GMC कडेन गाडी फोडून फारायल्ले बॅगेत आशिल्ले कपडे आनी हेर सामान. पाट्या वयल्या चोरये वेळार एकल्यान त्या चोरांचो फाटलाग केलो. त्या मनशान दिल्ल्या माहितीच्या आदाराचेर चोराचें रेखाचित्र काडलें. मडगांव पुलिसांनी धरिल्ल्या 3 चोरां भितरलो एकल्याचो चेहरो त्या रेखाचित्रा कडेन जुळटा अशें पणजेचे पुलीस सांगतात. पणजे पुलीस त्या चोरांची वळख परेड घेवपाचे आसात. मडगांव पुलिसेचो तपास जातकीच पणजे पुलीस त्या गँगाची कस्टडी घेतले. तांचे फोन रिकॉर्ड्स, फोनाचें लोकेशन आनी बँकेची ट्रान्झॅक्शनां केन्ना आनी खंयच्यान जाली हाची चवकशी पुलीस करतात. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. अंदूचे पयले चार्टर्ड विमान मंगळारा 16 ऑक्टोबराक फातोडेर दाबोळे विमानतळार देंवतले. रशियाच्या ह्या विमानांतल्यान 190 पर्यटक येवपाचे आसात. मंगळारा 2 चार्टर्ड फ्लायटी गोंयांत पावतल्यो. 17 ऑक्टोबराक सकाळीं पर्यटन खातें शेक वाडटलें. वॉटर स्पोर्ट्स आनी शेकांचेर नजर दवरपा खातीर फ्लायिंग स्क्वॉडांत नेमतल्या 4 पर्यटन सहाय्यक संचालकांक कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार दिवपाचोय प्रस्ताव सरकारा सामकार आसा. अंदूच्या गोंयच्या पर्यटन सिजनांतलें पयलें चार्टर्ड विमान मंगळारा 16 ऑक्टोबराक फातोडेर दाबोळे देंवतलें. ह्या रशियन विमानांतल्यान पयले 190 रशियन पर्यटक गोंयांक देंवतले. त्याच दिसा आनीक एक चार्टर्ड विमान गोंयांक पावतलें. पोरूच्या सिजनांत जगभरांतल्यान 110 चार्टर्ड विमानां गोंयांत आयिल्लीं. अंदू वर्सा हो आंकडो वाडटलो अशें पर्यटक खात्याचे अधिकारी सांगतात. शेकां खातीर अर्ज भरपाक 2 दीस वाडोवन दिल्ल्यान आनी फाटल्या सप्तकांत मदींच आयिल्ल्या सरकारी सुटयेक लागून शेक वांटपाक उशीर जालो. सध्या अर्ज तपासप चल्ला. बुधवारा 17 ऑक्टोबराक शेक वाडटले अशें पर्यटन खात्याचे अधिकारी सांगतात. 343 शेकां खातीर वट्ट 902 अर्ज आयल्यात. दर्यादेग वाठारांनी बेकायदेशीर गजाली घडच्यो न्ही म्हूण नदर दवरपाक पर्यटन खात्यान 400 IRB पुलीस मागल्यात. तातूंतले 50 जाण दर्यावेळांचेर ड्युटेर आसात. 100 IRB पुलीस ह्या सप्तकांत आनी 100 फुडल्या सप्तकांत येतले अशी येवजण चल्ल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 फ्लायिंग स्क्वॉड आसतले. तांचे बरोबर एक पुलीस उपनिरीक्षक आनी पुलीस कॉन्स्टेबल आसतले. ह्या स्क्वॉडाक धाडी घालपाचो अधिकार आसतलो. पर्यटकांक उपद्रव करतल्यांचेर हो स्क्वॉड कारवाय करतलो. त्या स्क्वॉडा बरोबर पर्यटक सहाय्यक संचालक आसतलो. अशा 4 सहाय्यक संचालकांक कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचे अधिकार दिवचे म्हूण खात्यान सरकारा कडेन प्रस्ताव धाडला. ती फायल सध्या मुख्य सचिवा म्हऱ्यांत आसा. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. आतां घेवया एक विसव.